हे वर्सा तिसरे सोमना फ्रेश खबरो अनको तुमक सांगता हांव. आतां कमेस कशें पयलीं थोड्यो मुगे नाक जालो मुखेल खबरो आयकाय. सायबा बोगोश बाणाले दोयऱ्या वारे हे दिसा सायेसा मारूं लागला कितें. आमदार कायच्या काय उलोवपा लागले म्हूण. एग्जामी दिसांनी हाल्यार 5 उठायन मायांक लिस्सांव करून बसयताली आनी धाकटी भावा ती एक लाकडां रुल्दर दिताली. दोगूय व्हड घांट मारूं लागले टोक्क होडेर मारमू. गोंयकारांदो हुंय मेल्याय रे. जाग जायाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां. गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. सकाळच्या पारार सुटलाय वारा मेले कायच्या काय उलोवपा लागला. सकाळच्या पारार सुटलाय वारांत मोठा भाजपाल्यान दोतोर चांगला. सांता मारिया माय दे देवूस बाणाले एमएलएन पयर सक्कां होडे उठ्ठोन बंडेर किरंगाताय तेसो तारवट मे सांगता बिल्ली कित रे. ओ हेज 2-3 दीस पयलीं बरें साडसुबो आसलो मरे. आतां भाजपाल्या दोतरान एक केसो झाडपाल्या वखद पिवयल काय बऱ्यांगे शाश्टी गांवां साल नदये आलतोडी आनी पलतोडी लोकांन एकठांय जावन गेलते लिसांवां बांपर मोतमान एक बरी आम आदमी पार्टी बैलां जोडी गोंयां जोत्ता लायलोली. गांवचे पासत उदरगत करूं जाय मू. हे दिसान खबरो चलताय ते भाशेन हांव नक्को बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आटेन दोयऱ्या वारे हार्या मात ते आत साये जाल्यार कित्या तो साश्टी कापितावांत कायच्या काय उलोवपा लागल ना रे. आनी तें चोयन होंडे आमदार चिंतना पळा. कित्या एश कायच्या काय उलोवपा तो चांप न रे. हांव ना म्हणा रे. तो हांगे बाणाले कापिताव हेजे पयलीं बी वेरे नासलो बोट चलयल्या भाशेन कोतालो. रावा मॉडर्न गोंयकारां समजूं जाय मू सांगता. वेरे इज राडर ऑफ अ शिप. तूं कोगडास आसा. फाटीं सदांचे भाशेन ते हांगे टॅक्सी वाल्यांगे कन्फ्यूज जावन चलत आसतना अर्द्यार फेंती उब रावन सुबे बाजार सांगूंक लागलो आमी फ्युचरा चिंतूं जाय आनी देखूं ह्यो बारीक बारीक जमनीचे चलपा टॅक्सी खबरो सोड एरोप्लेना भाशेन वाऱ्यां उडोवन वचपा टॅक्सी हाडूं जाय म्हूण. वानी कित सांगत काय म्हूण ते गोंयचे टॅक्सी वाले माती व्हरपून चित्त ना पळे. आनी तेगे उलोवपा डिस्कुसांव कोत्त म्हळ्यार त्या आटी तेंगे रस्त्यार झगडीं कोता ती जावन गेली. That was very good. पूण राव रे. वो एलिसम जिकील ते दोन समोर त्या हांगे अपुरपाये भाजपाल्यान दोतरा दीस रात कित काटालो. उठ बसतो हाटी लागोन येयलो ह्या दिसा सक्कां फुडें ते एक पापेला हुनेल घेवन आख्खे जगार भोंवतालो. पेरगांव घालून तो येसलो आनी तेसो म्हूण तेक बाड्या जेवपा हावपा सुसेग दिना आसलोलो. आतां देर फेंती क्या हुआ रे कापितांव. हांव नक्को तेगे जेवणा शिता भशेन कोण्याक इसवणां पोस्त उडयली जाल्यार फाटल्या 2-4 दिसांत जांकोत ते भाशेन तें पापेलां हुनेल कोण उदकां बुडयन काडलें स्वता. कित्या तें हुगलो हुनेल दुसरो कुंपास वाजोवपा लागला. तो ह्या दिसां सेरमावन दीत ते एनालायज करूंक गेल्यार लांप्यावां मतीं मोठें कन्फ्यूज जावन उपरास वता. ओपिनियन पोला एनिवर्सरी दिसांनी तूं भाजपाल्यान दोतरा बांदोडकारा सोर कोन खरें तेक आर्गान दिन दुंपायतालो काय तेजे हेबडाय कोता रे. लांप्याव कित मोठें कळना. राव सांगता. बांदोडकार भाऊन गोंया पासत जाय तें बरें केलोलें ना न्हू. पूण तेगे एकच कर्तव्य म्हजे आजून मेंद्या रिगलो आसा. कित्या तोच न्हू रे तो भाऊ. 1966 वर्सा गोंया महाराष्ट्रा मर्ज करूं सोदता तो
आणि 1967 ओपिनियन पोल जातून जाग शिकेरान गोंयकारां जाग केलो बऱ्या पडला. तेक देव बरें करूं म्हणपाचें, ना जाल्यार मी हे गरम गोंयकारचे बातम्या आज हे मराठी भाशेन वाचत आहे. ते आसूं, दुसरे वटेन तुमक सांगता त्या तेंपार चीफ मिनिस्टर बांदोडकार आणि अपोजिशन लिडर जाक सिकेरा मध्ये अंतर असलो जायत, पूण गोंयकारां पासत ते एकठांय जायन डेव्हलपमेंटाक काम कोताले. आणि तेच भाशेन तुमी भाजपाल्यान दोतोर आणि तूं एकठांय जायन गोंयकारां पासत काम कोताय म्हूण. रावा, तुगे भाशेन तूं म्हणून सोदिता भाजपाल्यान दोतोर मुखाय मॉडर्न बांदोडकार आणि तूं कोणू हाड नासलो जाक शिकेरू. सायबा म्हाका बोगोश मुगे चिंतना एक पावटी रोखडी वाऱ्यां उडोवंक लागताय. पळय तूं मोजके सोगुन्याऊ लांप्यावान चिंतल्या आयज काल बारीक मोठें डेव्हलपमेंट जात ते भाशेन बाणाले आमदार भाजपाल्यान दोतरा आल्तराचे चोडयन दवत ते भाशेन म्हजी मना एक दुबा पातोक चाचा नाचों लागोला. वो शास्ती कापितांव येत ते एलिसांवा त्या दिल्ली माफलर घायन हुंकूल मात तेक एक्यूट ब्रोंकायटीस दिता कित मोको जाणा. सद्या तो गुम्मो डोडायन ते शिकेदना दाचना मुट रे. सांगो जाता जेजूचे टायमार जैन हायन बारा बोबोन पेद्रो नेगार गेलो न रे. उगडास ना मागी कांब्यान सात गायन सांगलो न्हू, सा पेद्रो नेको म्हणून. आणि हेंगे बाणाले होडे गांत रोम्यान चलत मुळे देर फेन तूं आंगे चाचील बाप जाग जायन सकाळचे सकाळी उठोन गये गुड मॉर्निंग मुळे अशें आवय सांता मारिया माय दे देवूस बाणाले वेळेर केसो वार मारूं लागोला. लाप्या उठ, एक्झामी दोनू समनुले आणि तुम्ही अजूनही निदे गरेत काटाई म्हूण मायन मुळे ते आयकताय कांबड माथ्या वयल्यान उडयली आनी मातशें न्हिदतो मू. ते चोयन तेन एज माय कंडी हायन तुमक दाखयत बरें म्हूण रागान हुंच्या काय नाच जाली. तें आयकोन हांय कांबडी भितर उदोड उगोण मोट्टे केले आनी चिंतूं लागलो. आतां मायांक जड पायन उठाय नासतना हुंच्या गेल तरी हांव कांबड माथ्या वयल्यान दवरून आल नासतना त्या सोरावलोन चोया म्हळें. घडये ती इसरोले आसतो मू. 1 मिनट पासून 5-6 जावं ना मरे म्हजी बा. ती येन पांयांक सम जापाच कांबड ओडून म्हजेर आनी वळी बावाचे तांब्यांत उदो शिंपडापा लागोली. आयांनी वगत केलना रोखडो उठोन मांद्रेचे बयसलो. वळ बा म्हणटू कोण गुंडान पोत्तो आमतो न्हिदलो. रा म्हूण मायन बुल्लो तें तांब्यांत उदो तेजेर रोकयलें. मागी म्हणटो आमी उठोन बयसोन कांबडी तोंड पुसून दोडी घासूं लागले. आय म्हजी दाय वदान नोदर माल्यार धाकटो बा मरे उठोन सारको सिरियस असो जायन दांत घाशीत आसता आंख चोवपा लागलो. आमी मरे ते एग्जाम बाव धाकटो बा शिंको मातशें बरो आसलोलो. एग्जामी चड मार्क्स पडना आसलोले पूण सगले सब्जेक्टां पास जातालो. शिंकोन तेज्याक मातशें उणी असो आसलोलो. एग्जामी सद्दां 4 सब्जेक्टां फेल जातालो. तेच्या वयर केन्ना जावं ना. आनी ऑळ भाऊ आसूं तेज्यानी खबर कच न्हू. मायांक तापयतो सदां म्हणटाली मुगे धाकटो पूत मरगाद शिंको बरो आसा. आनी म्हाका न्ही वळ भावा बट दाखयन म्हणटाली येते न्हू ते दोगूय भोंडेर. एग्जामी दीस लागीं पावतांक हाल्यार 5 उठायन लिस्सांव करून एक मेजार बसयताली आनी धाकट्या भावा ती लाकडां रुल्ल दिताली. आमी दोगूय वळी भाव लिस्सांव कोतोन गांठ मारूंक लागले आंचे होडे टोको मान उठ्ठाय म्हूण सांगून. पूण तो केन्ना मानासलो. आमी दोगूय वळी भाव म्हटली धाकटे भाव मातशें तरी भिरांत आसूंक जाय न्हू. दोगूय वळी भाव मरे शिंको मातशें अस्कोत आसलोले पूण सगले भाशी मार हायन एक्सपिरियन्स्ड आसलोले. माय तापट मारून येयल्या आमी रोखडे आंग सारकें लिब्र कोताले. माकी माय म्हणटाली जाले म्हूण केस आडाकूड केसो रे तुमी. म्हजी ताडत पासून दुखले.
तेगे फेवरेट अंक मारपा अत्यार राबराती पायल चपला सानी हुटो चाबूक आणि पाय गया असल्या ते पायगे बेल्ट मेटालो यार सगळ्या कामा लागून बाय आमचं भरपूर आपूर बायकोताली पण अंक मार एक कामा लागून पटालो लिस्सांव सारखे को नाही म्हूण धाकटो बा मोठी पचकोट असलेलो कितकाई कोण आपण एकलो शिंकतालो आणि आम दोगूय बटाट न रे देख अंक ट्युशन हांगायलोले आंगे वाड्यार मरे जायते जाण ट्युशन दिताले नॉर्मल भुरगे आसाय ते तेंचे बरे वयताले आणि आंगे घरा 2-4 घर हाटल्या एक सारखी मडयेक आसताय सो हिल्लू टीचर मो आसलोली एक गांवां 1.5 फूट म्हळ्यार कोण वळखताले इस्कलां कितू वर्सां ती केजी क्लासी टीचर आसलोली ट्युशन घेवपाक ते लागता आनी कोण नासलोलो आणि भुरग्यां मारूय घालपा सारकी टेररिस्ट असो आसलोली शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ ट्युशन्स ते बरे 200 जाण भुरगे ट्युशन येताले कोणय भुरगो सारको शिंको वीक आनी बोंडेर आसले ते बरे मुखाय धाडटाले मुंके माय म्हाक सदां वॉर्निंग दिताली चय लांप्याव तूं लिस्सांव सारकें कोना जाल्यार तुका हिलू टिचरी बरी ट्युशन घातो म्हूण ते भिरांतेन हांव शिंको लागतालो पूण मुगे व्हड बाबा नशीब फुटकें तो तेगे ओल्डस्ट मेंबर ऑफ ट्युशन्स आसलोलो त्या भुरग्यांक एक बॅड लाक आसलोली कित्याक तेगे घरा देरवंट्या मुखार एक आक्कांत पेरी झाड आसलोलें आणि त्याक लागून मरे ते पेरीच्या आबका सप्लाय वर्सा 12 म्हयने फावत नासलोली तुमक मॉडर्न गोंयकारांकडे कोणा खबर ना जाल्यार सांगत हांव पेरी चाबूक इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल चाबुक्स त्याक लागता आनी दुसरे चाबूक नासलोलें त्या चाबका एक फाटकी पळ्यार आंगा सारखें पांड येवपाक जाय तेगे आद्द फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंटूय आसलोले ती मरे भुरग्यांक कद्देल मू करून आयताली म्हणजे कद्देल नासतना कॉडलाचे बसलोल्या भाशेन पज वयल्यान लिस्सांव करपाचें आनी सारखे बोंड्यार आसाय तेंका गोंड्यांचे दिम घालून लायताली आनी ते चड रागयल्या मागीर मिट्टाचे दिमी पडटाली तेगे ट्युशना रुमा सद्दां एक गोंड्या बोलो लुकटा पोती ओंटी फिड्या लायलो आसताली वाडी बाबा काम पेर केल्या हांव मातशें लाक्की म्हूण दिसलोलो कित्या मायन एक जाणटे प्रोफेसराको कंत्राट केलोलो म्हाका घराको येवन ट्युशन दिवपाक तो प्रोफेसर मरे पुन्हा गांवचो आनी तेगे फॅमिली बिजनसूय गोड्या धंदो करपाचो आनी त्याक लागून तेणें म्हाका एक्सप्लेन केलोलें हाव इज हॉर्स ट्रेडिंग डन तो समोन बो आतां आपली ट्युशन घेवपा येता तें चोयन हांव बरो खुशाल जालोलो हो प्रोफेसर बरो मू मार गायना फकत तापयता पूण दुसरें समोन कमे जाता हो ट्युशना येता हेचे हाती हांवें पयसो केसो काय एक केन्ना चोयना आसलो असो हात्या दिसती पळय म्हण चिंतना पळो ते आत्यार तेणे ट्युशना मेजा दोन म्हाक म्हळें हें कितें तें जाण तूं हे मरे गड्या मारपा चाबूक चापाक चापाक करून तेंचे हाटीचे माथाय तेंक धांवडावपाक सायब बोगोश हें आयकोन हांव नीड जालो ती मरे अशी एक बडी पूण ते सरभोंवतणी चामड्यान घुसपायन डेकोरेट केलोली ते चोयनाय मोतें गुचिंतिले आयज काल मार घालपा चाबकाय मी काय बट डेकोरेट कोताय न्हू ते दस मरे देंपरां वयल फिलू टिचर रागान पांय दोडायत आंगे घराको येवन म्हजी मांय कंप्लेन करूंक लागोली तुके चेड्यान मुंगे गोंड्यान लुकटा पोती उदकां बुडयन काडल्या आनी त्याक लागून ते गोंडे मवताय आतां तें कंब हुंटोला हे कायतर हांव नस्तो करून बसलो कडेन बळी बा चयल्या हांवें मिस्सा सारको स्मायल दिन घरा भितर सोदतो आब्बा एक्क्यानी कितें जालें तरी देर फेन तूं इतू हुशाल जावपाकू हांवें टीप टोकून तेज बरें वचोन कितें जालें काय म्हूण जालें तेण येशी तेशी चोयन म्हाक एक कोणशावन म्हळें फाल्यां सावन आपणा ट्युशना हॉलिडे म्हणूं लागलो एश केस जातलें म्हळ्यार तो सांगता
पण हुंय मीस जात्री देवा दोन वाती पेटोवन त्यो काब्बार जापासून धीमेर रावन मागिले पिल्लू टिचर आयज मेल्या पुरो म्हूण सायबा बोगोश कित कोत्ताय रे बाबा एश केल्या बंबई पावताय बरे रे येत ते मुंगडारा पत्तू मेळ्या ओ गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो मोग आसूं दिस इज लांप्यां सायनिंग आउट म्हळ्यार